This is the latest official statistics indicate that the dog bite cases in Goa have continued to rise sharply. In 2022, there were 8,057 reported cases. 2023, 11,904. And in 2024, 17,236. And in January till date, some around 1,789 dog bite cases, amounting to around 57 incidents per day. म्हणल्यार दिसाक around 7 stray dogs घास मारता नेशन. कितें तुम्ही आयज पासून स्टडी केला रिगार्डिंग वाय इवन आफ्टर हॅव्हिंग दिस WVS एंड एनिमल प्रोटेक्शन कितले शेल्टर्स आहा स्टडी कितें केला एंड व्हॉट स्टेप्स हॅव यू टेकन टू सी दॅट दिस नंबर ऑफ बाइट्स विल नॉट इनक्रीज. आम्ही जास्तीत जास्त स्टॅलायझेशन करपाचे प्रयत्न करत. तिच्या शिवोले मतदारसंघात 2,989 वॅक्सिनेशन केला आणि डॉग पॉप्युलेशन जवळ जवळ सेंट्रल गव्हर्नमेंट सेन्सर केला 2 महिने पयलीं ते 3,500 आहा. पूण हे जे आहा गव्हर्नमेंट आपले परीन काम करीत आसा पूण सपोर्ट जाय म्हणटा तो लोकल बॉडीजचो आनी त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागता सगळ्या मेंबरा कडेन ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्युनिसिपालिटी पंचायत आहा तांकां मातशें आमचे कडेन हें करचें म्हणून MOU करचे आमचे NGO कडेन आनी ते प्रश्न बरे भशेन सॉल्व जातलो. स्पीकर सर ते MOU करचे यू कॅनॉट this request all the time, make it compulsory. जून म्हयन्यान आमी डायरेक्टर पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी दोगांयकूय आमी लेटरां बरयल्लीं आसा ऑलरेडी की तांकां डायरेक्शन दिया म्हणून लोकल बॉडीज की आमचे कडेन MOU करचो म्हणून. Yes.